नमस्कार गोवंतक टीव्हीची तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोवंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। पेडणे झोनिंग विशयाचो वाद करपा फाटल्यान जीत आरोलकाराचो वैयक्तीक स्वार्थ मंत्री विश्वजीत राणेचो आरोप। आमदार जितानूच केल्यात आपल्या जमनीच्या बेकायदेशीर झोनिंग। आपल्या कडेन पुरावे आसात विश्वजिताचो पलटवार। पणजे पुलीस स्टेशनाचेर सुनावणेक गैरहजर रावपा खातीर बाबुशाची कोर्टा कडेन मागणी। शुक्रारा मागणेचेर निकाल। सव्वीस ऑक्टोबराक गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे हस्तुकी जातले उक्तावण। 10,000 खेळगडे जातले वांटेकार। उक्तावण कार्यावळीत सगळ्यांक प्रवेश उक्तो। दिवचले मार्केटात उजो लागिल्ले घडणुकेत उजो पालोवपी दळान दिलो अहवाल। उज्या 4 दुकानांचे 78 लाखांचे लुकसाण। काणकोण विद्यार्थ्यांक मारबोळे केशीत शिक्षक प्रसाद पागीक सशर्त जामीन मंजूर। बाल न्यायालयाकडल्यान जामीन। आणि 2022 आरजीपीनी मत विभागणेक जबाबदार कशी। आरजीपीनी जाल्यार काँग्रेस मत विभागणेक जबाबदार, आरजीपीचो दावो। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ह्या खेळा सर्तीचे उक्तावण जातले। 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त अंदू गोंयांत 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळात आयोजित केल्या। गोंयच्या 28 वेगवेगळ्या सुवातींचेर ह्या सर्तीचे आयोजन जातले। 43 प्रकारचे खेळांचे 750 इव्हेंट्स ह्या वरवीं जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या। हे वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले। या ओपनिंग सर्विसच्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे ओपनिंग करपा खातीर गोंयांत येता। समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करता। ओपनिंग सेरेमनी आमच्या फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्टेडियमाचेर जातलो। 26 तारखे दीस 6:30 वरांचेर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्या जाग्याचेर पावतले। टोटल स्टेडियमाची कॅपॅसिटी आसा 12,000। आमी भुरग्यां खातीर एंट्री सगळ्यां खातीर फ्री आसा, बट एंट्री खातीर इन्व्हिटेशन कार्ड्स आसतले। भुरग्यां खातीर बँड्स आसतले, ते बँड्स पयलीं दिले वयतले ज्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावपाक जाय। म्हणजे जे ऑलरेडी ऑर्गनायझेशनान आसात त्यांच्या खातीरय बी आनी जे कोणाक पार्टिसिपेट जावपाक ताका बँड्स दिले वयतले। बाकीच्या सगळ्या जाणांक आमी तेजे इन्व्हिटेशन कार्ड जे आसा ते दितले। हेजे ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन, OTT आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर टोटल ब्रॉडकास्टिंग केले वयतले। आमकां आमचें म्हणणें आसा की 12,000च्या पेक्षा चड लोकांक हो इव्हेंट पळोवपाक जाय। तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळेच जाण आपल्याक पासीस मेळचे, सगळेच जाण येवपाक बरें ती जर पॉसिबल इतक्या लोकांक आमकां ते एकोमोडेट घेवपाक शकना आमी। म्हणून तो हो इव्हेंट जो आसा ही ऑल टुगेदर लायव्ह स्क्रिनींग आमी हो इव्हेंटाचें लायव्ह स्क्रिनींग जवळपास 10 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर करपाचें थारायलां। तितून करून जवळपास 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड लाख लोक म्हणजे टोटली आमचे 10 वेगवेगळे प्रॉमिनंट प्लेसीस, रवींद्र भवन्स आसतली किंवा बाकीचे इंडोर स्टेडियम वेगवेगळे थंयसर करपाचें थारायलां। वेगवेगळे स्पोर्ट्स असोसिएशन्स ओके हांचे कडेन वेगवेगळे हे इव्हेंट लोकांक व्हर्च्युअली लायव्ह पळोवपा खातीर म्हणजे सगळेच जाण फातोर्डा जर येता, कोण म्हापसा आसतलो, कोण पेडण्यां आसतलो, कोण काणकोण आसतलो, बट थंयसर लायव्ह इव्हेंट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येता आसतना हो पुराय इव्हेंट तो लायव्ह पळोवपाची संद जी आसा ती सगळ्या जाणांक आमी अवेलेबल करतले। इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम 26 ऑक्टोबर ह्या दिसा जातलो। गेम ऑफिशियली गेम आसा 26 ऑक्टोबर टू 9 नोव्हेंबर हाज्या पर्यंत चलतले। थोडे इव्हेंट 1-2 इव्हेंट फक्त 26 ऑक्टोबर हाज्या पयलीं जातले, 2-3 इव्हेंट। बाकीचे सगळे इव्हेंट 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत जातले। कारण काही टेक्निकल आनी ग्राउंड हाज्या खातीर थोडे इव्हेंट आमकां पयलीं करचे पडटा। बट वन्स द प्रायम मिनिस्टरचे इनॉग्रेशन 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत फुल फ्लेज बाकीचे सगळे इव्हेंट 9 नोव्हेंबर पर्यंत चलतले। आमी 28 व्हेन्यूचेर
ह्यो गेम्स ज्यो आहा पळय 28 वेगवेगळे कडले बारीक बारीक व्हेन्यूज आमचे सगळे सिटीनी जे आसा ते 28 व्हेन्यूचेर आमी करता 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आमी करता आनी इट इज 750 इव्हेंट म्हणजे फाटले 36 डिसिप्लिन्स जाल्यो हे 43 डिसिप्लिन्स आमी खेळयता आतापर्यंत नॅशनल गेम्सान इतके डिसिप्लिन्स केन्नाच जावंक ना तितक्यो डिसिप्लिन्स आमी आमच्या नॅशनल गेम्सान करता इट इज अ वर्ल्ड रेकॉर्ड 5 disciplines will be played before opening ceremony. We are well prepared and we are damn confident of hosting successful national games in the state of Goa. Hosting the national games is not only the event management only for that particular period of time, but we are targeting tourism. That means our Goa should be culturally it is rich. Tourism aspects are concerned. You all know that Goa is shining in the world level, and definitely my Goa should be a sporting state where culture, tourism, and sports will come together to take my state or the Goa at a very greater. फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार गोंयांत वेगवेगळ्या खेळा सर्तींचे आयोजन जाता. ताका लागून गोंय हे स्पोर्ट्स टुरिझमाचे केंद्र जातले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक प्रवेश फुकट आसतलो. नोंदणी केल्ल्या मनशांक निमंत्रण पत्र तशेंच हाताक घालपाचे बँड दितले. सुमार 12,000 लोकांक हो सुवाळो प्रत्यक्ष हजर रावन पळोवपाक मेळटलो. टेक्निकल ऑफिसर इज 4714 टेक्निकल ऑफिसर्स जे आहा पळय ते जॉईन जातले. आतापर्यंतच्यो नॅशनल गेम्स वेगळ्यो कश्यो तर हांवें जशें सांगलें तुका की 43 डिसिप्लिन्स आतापर्यंत इतल्यो डिसिप्लिन्स केन्नाच जावंक ना. कॅटेगरी 750 आतापर्यंत एथलेट्सचो नंबर आमी 10,000 क्रॉस केले. गोंय बी आसा हितून वॉटर स्पोर्ट्स हे 5 वॉटर स्पोर्ट्स हे जाता आतापर्यंत इतके जावंक नाशिल्ले. त्याच बरोबर आमी सातत्यान की इंडिजिनियस स्पोर्ट्स 8 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स आसा भितर योगासना लगोरी गटका सॉरी आनी कालेरी पायटू इट इज केरळ गेम स्वे मार्शल आर्ट्स मल्लखांब कबड्डी आणि खो खो हे जे आसा पयली इंडिजिनियस स्पोर्ट्स हे जे आसा हे गोंयांत जातले. आमी सातत्यान गोंय ही टुरिजम म्हणून पळयता आनी ताच्याच खातीर इट इज इंटिग्रेशन ऑफ द टुरिजम आनी स्पोर्ट्स हे ग्रेनीत धरून आतापर्यंत गोंयांत वेगवेगळे इव्हेंट लुसोफोनिया गेम्स 2014 फिफा अंडर 17 2022 जाले. वर्ल्ड विलेज टुर्नामेंट 22 जालो. वर्ल्ड टेबल टेनिस टुर्नामेंट 23 जालो आनी ISL सध्या चालू आसा. त्या खातीर गोंय हे तशें स्पोर्ट्स टुरिजम म्हणूनय बी नावारूपाक येता. लोक गोंया कडेन स्पोर्ट्स टुरिजम म्हणून अट्रॅक्ट जाता. थोड्या दिसांनी आयर्लँड आसा. ताच्या उपरांत वेगवेगळे बीच व्हॉलीबॉल आसा. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इव्हेंट सातत्यान आमी सपोर्ट करता आमी होस्ट करता. गोंयांत स्पोर्ट्स टुरिजम डेव्हलप जावचें ताज्याय खातीर आमी सातत्यान गोंय सरकारचो तेंको सातत्यान तांकां आमी दिता. वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बिरेस्तारा राती दिवचल मार्केटात लागिल्ले उज्याच्या लुकसाणीचो अहवाल उजो पालुपी दळान सादर केलो. 4 ते 5 दुकानांक उज्यांत जाल्ले लुकसाण हे सुमार 78 लाखांचे आसा. बिरेस्तारा मध्यान राती शॉर्ट सर्किटाक लागून हो भिरांकूळ उजो लागिल्लो. दिवचले बाजारात बेरेस्तारा राती शॉर्ट सर्किटाक लागून 4 ते 5 दुकानांक उजो लागिल्लो. पयलीं एका दुकानाक उजो लागलो आनी उपरांत तो हेर दुकानांनी पातळ्ळो. ह्या उज्यांत वट्ट 78 लाखाचें लुकसाण जालां म्हूण उजो पालोवपी दळान अहवाल दिला. ह्या घडणुकेची खबर दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टीक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी राती आनी परतून शुक्रारा सकाळीं वचून उजो लागिल्ल्या दुकानांची पळोवणी केली. दिवचलच्या बाजारात काल बिरेस्तारा राती उजो लागपाची जी घडणूक घडली तातूंत दुकानदारांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान केल्ल्या अहवाला प्रमाण सुमार 77,80,000 रुपयांची लुकसाणी जाल्या अशें कळटा. जाल्यार हे घडणुकेक सुमार 1 कोटींची मालमत्ता वाचोवपाक येस आयला
असो उजो पालोवपी दळाचो दावो आसा. काल बिरेस्तारा राती सुमार 10:15 वरांचेर दिवचलच्या पोरण्या बाजारात उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागले उपरांत बाजारात एकूच आकांत आयलो. उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची खबर मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे 2 बम घडणूक स्थळार धावले. तांच्यांनी मदत कार्य सुरू केले. मात उजो पळयलो जाल्यार तो नियंत्रणात येवप शक्य नाशिल्ले. ताका लागून वाळपय, पणजे, म्हापसा आनी फोंडेच्या उजो पालोवपी दळा कडल्यान 4 बम मागयले. सुमार 2 वरां मध्यान राती मेरेन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी नेटान शर्तीचे प्रयत्न करून उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या उज्यात 3 दुकानां उज्याचे भकीत पडली जाल्यार हेर 2-3 दुकानांक मातसो हुलोप लागला. ही घडणूक कळटकीच काल रातीच दिवचलचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेट्ये घडणूक थळार आयले. तांच्यांनी दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर आणि दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब हांकां ताबडतोब आपोवन घेतले. तांचे वांगडा तांणी परिस्थितीची पळोवणी केली आणि संबंधीत अधिकाऱ्यांक हे घडणुकेचो अहवाल तयार करपाचे निर्देश दिले. ज्या दुकानदारांचे लुकसाणी जाल्या त्या दुकानदारांक फावो ती लुकसाणी मेळोवन दिवपाक आपूण यत्न करतलो अशें उतरय दोतर चंद्रकांत शेट्ये हांणी दिल्या. मजगतीं आयज सकाळी दिवचलचे आमदार दोतर शेट्ये हांणी घडणूक स्थळाची पळोवणी करून परिस्थितीचो आढावो घेतलो. हे घडणुकेक ज्यांची दुकानां जाळ्यात ते दुकानदार सामके धुस्क्यात आसात. आता फुडें कितें असो प्रश्न तांकां पडला. केन्ना एकदां सरकारा कडल्यान मदत मेळटा आनी आमचो वेवसाय परत उबो जाता हाची तांकां काळजी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. काणकोण बलराम हायस्कुलांतल्या मारबोडे प्रकरणात शिक्षक प्रसाद पागीक जामीन मेळ्ळ्या. बाल न्यायालयान सशर्त कांय अटींचेर हो जामीन मंजूर जाला. काणकोण बलराम हायस्कुलांत फाटल्या दिसांनी एक वायट घडणूक घडली. एका सरान 6वेच्या विद्यार्थ्याक मोपाच्या दांड्यान मारलो आनी मारल्या उपरांत लेगीत तो पंगीण स्कुलांत खेळपाक गेलो. स्कुलांत खेळपाक वचून लेगीत तो घरा गेल्या उपरांत ताणें आपल्या आवयक सांगलें आपली तकली दुखता आनी तेज्या आवयन ताका विचारलें कितें जालें. तेन्ना ताणें आवयक आपल्या स्पश्ट सांगलें. ताणें एका टिचरीक विचारलेलें की आमी खेळपाक जेवल्या उपरांत वयतले काय जेवच्या पयलीं वयतले. हें आयकून ताका सरान एका रुमाक व्हरून मारलो आनी ह्या संदर्भांत ताच्या आवयक कळ्ळें आनी ती तशीच ताका हॉस्पिटलांत घेवन गेली. ताका काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान मडगांव हॉस्पिटलांत भरती केलो. आतां फाटले कांय दीस तो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी ह्या संदर्भांत ताच्या घराब्यान मागणी केल्ली की ज्या सरान ताका मारला ताका अटक करची. प्रसाद पागी हाचो अटकपूर्व जामीन न्यायालयान भायर आयिल्लो आनी सरेंडर केल्या उपरांत ताका अटक केल्लो. आतां ताका कांय अटींचेर जामीन मंजूर जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. मडगांव सत्र न्यायालयात महसूल मंत्री आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर लैंगीक अत्याचारा आड आणि पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा. लैंगीक अत्याचारा प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयात मंजुरी दिल्या जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरातान केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केल्या. हे विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली. आज मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टा मुखार 2 केसी आयल्यो ज्यो मिनिस्टर बाबूश मोन्सेराताक हाका लागून रिलेटेड आशिल्ल्यो. एक म्हणजे रेप केस. जे रेप केसीक प्रोसिक्युशनान मागले की कांय विटनेसीस तांकां ड्रॉप करचे आनी ताका लागून बाबूशाच्या एडवोकेटान नो ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा. ड्रॉप करपाक तांकां कांय ऑब्जेक्शन ना हें सांगिल्लें आसा. दुसरी म्हणजे पणजी पुलीस स्टेशन अटॅक केस. हे अटॅक केसीक लागून बाबूश मोन्सेरातान आपल्याक परमनंट एक्झॅम्पशन दिवचें. एटेंड जावपा पसून आपल्याक कंपल्सरी करची न्ही अशी मागिल्ली आसा. ताका लागून फुडले हाका सुनावणी आर्ग्युमेंट फुडले हाका दवरल्यात. कोर्टा मुखार फुडली शुक्राराक हो आर्ग्यू जातलें आनी ताचे नंतर कितें तें ठरतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकाणेकर. अपघाती मृत्यूच्या भरपायक अर्ज करप्यांचे अर्ज रोखडेच क्लियर करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आग्नेल तंत्रक शिक्षण संकुलांत 12वो रस्तो सुरक्षा सप्तक सुवाळ्याचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री माविन उलयतालो. Hundreds of people who were not compensated, people were victims. Everyone, irrespective of whether they have different type of insurances, get 2 lakh. All those cases
because already it has happened and you need to reach out to those particular people, and that is what we have done. Whatever cases are remaining, they have already processed each and every case. All are going to be given compensation. They were not being given because they said you have to first apply within 6 months. Then you have to apply within 1 year. Now we have removed all those restrictions. Whichever cases people applied, all are going to get. Within I think 2 weeks I will be clearing all that. गोंय राज्य राष्ट्रीय खेळ सर्तीचे आयोजक आशिल्ल्यान सगळ्या खेळा प्रकारांनी गोंयच्या खेळगड्यांक वांटेकार जावपाची संद मेळ्ळ्या. आतां पदकां हाडपाचें काम खेळगड्यांचें अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. who are going to participate on behalf of the Goa, we have not हम लोगों ने उसको कुछ कमी नहीं किया है. जितना एसोसिएशन ने मांगा था उतना हम लोगों ने दिया है और अभी जो लॉरल्स और मेडल्स लाने का जवाबदारी है वो हमारा एथलेट्स का है, प्लेयर्स का है. खंचे असोसिएशन फीडबॅक मेळ्ळा नो खंचे एसोसिएशन actually every association is going to say I am going to win there, but the day will come to know that how much medals the Goa has got. Till today, because of these preparations, I am not involved in this preparation camp. But from Sunday onwards, I am also going to visit to each and every association. But tomorrow, I fixed a meeting with the associations, their secretaries and the president at around 4:30 p.m. Almost 35 teams is going to participate in the national games. जितना associations गोवा में है और जितना players वो discipline में खेल रहा है, उन सभी को हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया है. एंड बीइंग गोवा इज अ होस्ट सिटी, वी हैव गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन ईच एवरी डिसिप्लिन. दक्षिण गोंयांत जावपी बीच व्हॉलीबॉल सर्तीक 19 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. ह्या व्हॉलीबॉल सर्तीक 65 देश वांटेकार जातले अशें मंत्र्यान सांगलें. शुक्रारा चिखले वाठारांत क्रिकेट मैदानाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो. एक खेळ ह्या राज्यात एक गोंय राज्य एक मॉडेल स्टेट जावची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा. नॅशनल गेम्साचो जो आज हांगसर उल्लेख जो केलो, इट इज नॉट द ओनली द इव्हेंट किंवा एक नॅशनल गेम्स करून आमकां थांबपाचें ना, तर आमकां बरेच तरेचे अशे स्पोर्टिंग इव्हेंट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्ह इव्हेंट्स किंवा आमकां गेम्स हाडपाचे आसा. आनी ह्या संदर्भान आफ्टर फिफा वर्ल्ड कप किंवा म्हजे ह्यो नॅशनल गेम्स किंवा म्हजें TT वर्ल्ड कप जाल्लें आशिल्लें, आतां बीच व्हॉलीबॉल वर्ल्ड कप जाता. ऑलमोस्ट 65 countries are participating. It is going to start from the 19th October to 22nd October in the south side. Everybody is love within Goa, and that is possible only because of the Goans love. आणि जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज बरेचशे आमच्या सरकारान किंवा आदरणीय आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, सध्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री, यांचे हांव आभार व्यक्त करता. जो फ्री हँड आमकां डेव्हलप करपा खातीर किंवा ज्यो काही गोष्टी कामां करपा खातीर दिल्ले आसात, त्या संदर्भात हांव खूप खूप मनापासून तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. कारण तुम्ही जी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली, गोंयकारांनी जी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली, त्या ऑपॉर्च्युनिटी संदी घेवन आज गोंयकारांक आमी डिलिव्हरी दिवपाचो प्रयत्न करतात. असोच तरेचो मोग, असोच तरेचो तेंको तुमचे ह्यान फुडें आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता. आणि परत एकदा वास्कोकारांचे हांव अभिनंदन करता. आजचो हो ग्राउंड जो आसा तो वास्कोकार आणि बाकीचे आमचे संबंध वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांच्यान वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतल्यान येणारे खेळाडू आसा त्या खेळाडू खातीर लोकार्पण करता अशें जाहीर करता. गोंय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष बेगोबेग नेमचो नाजाल्यार सचिवालयाचेर धडक मोर्चाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. आयोगाचो अध्यक्ष नाशिल्ल्यान 500 वयर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्याचो दावो गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी केला. की ताबडतोब अपॉइंटमेंट करचे, ना जाल्यार एक टायम फ्रेम पळोवन आमकां सेक्रेटरिएटान धडक दिवची पडटली. आनी उपाय ना, कारण जे करूंक जाय ते आमी केले. पत्र व्यवहार केले, लेटरां बरयली, रिमायंडर लेटरां धाडली, विधानसभेन आमच्या अध्यक्षान सातत्यान मुद्दो लावन धरलो, विधानसभेन एश्युरन्सूय दिले, पूण आजुनूय काय जायना. सो मागता सरकारा कडेन की ताबडतोब हे करात, अपॉइंट करात, नाजाल्यार काणकोण सारखे इन्सिडेंट आनी खूब कडेन इन्सिडेंट वाडत वतले. कारण खबर आहा न्ही, कोण पळोवपी ना, देर इज नो चॅक्स म्हणून, देर आर नो एजन्सीज टू कीप अ चॅक. फाल्यां वतले खंय, फाल्यां धरया XY जरा कोणे त्रास केलो, गव्हर्मेंट ऑफिसरान त्रास केलो, ह्युमन रायट वायलेशन जालें, वतलो खंय? यू हॅव टू गो टू
ह्युमन रायट्स कमिशन. फाल्यां जर तो कोर्टान गेलो, कोर्ट म्हणटलो यू गो टू ह्युमन रायट्स कमिशन फर्स्ट, आनी इफ यू डोंट गेट अ जजमेंट तुमकां न्याय जर थंय मेळना तुमी आमचे कडेन या म्हणून. पूण मुळाकूच जर ते ना जाल्यार लोकांनी वचपाचें खंय. पूण तुमी विचारात आज मुख्यमंत्र्या खातीर. देव आणि धर्म वाचलो तरूच देव वाचतलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागून हिंदू संस्कृती तिगली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. शिवशौर्य यात्रेक दिवचले येवकार दिले उपरांत जाल्ले जाहीर सभेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शेकड्यांनी शिवमोगेक संबोधीत करतना उलयताले. शिवराज्याभिषेकाक 350 वर्सां जाल्ले खातीर शिवशौर्य ही यात्रा राज्यभर सुरू केल्या. बिरेस्तारा सांजे ही यात्रा दिवचले पावली. यात्रा पावतकीच छत्रपती शिवरायांचो एकूच जय जयकार जालो. आपण म्हणतोय की जर देव वाचला तर धर्म वाचेल आणि धर्म वाचला तरच देश वाचेल. आपण म्हणतोय की ज्यावेळी म्हणजे गोवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, गोवा आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अतूट नाता आहे. सगळ्यात अगोदर जर या ठिकाणचं देवाला वाचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे. म्हणूनच तर आपण या ठिकाणी हिंदू संस्कृती, या ठिकाणची धर्म आपण जर जिवंत कोणामुळे ठेवू शकलो असेल तर तो फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळे. ज्यावेळी इथल्या पोर्तुगीज दुर्मिळ राजवटीच्या काळात इथली देवळं उद्ध्वस्त केली जात होती तेव्हा स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराज इथं आले आणि त्याने जेव्हा आपण सप्तकोटीश्वरांचं मंदिर पुनर्स्थापना केली आणि पोर्तुगीजांच्या बरोबर केलेला करार हा आजही इतिहास आहे. आपण म्हणतोय की यापुढे कुठल्याही हिंदूंचं धर्मांतरण होणार नाही, कुठल्याही एखाद्याही मंदिराचं उद्ध्वस्त केलं जाणार नाही. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेला करार. त्यामुळं पोर्तुगीजाने त्यानंतर हिंदूंची देवळं नष्ट करणं थांबवलं, हिंदूंचं धर्मांतरण करणं थांबवलं. म्हणून ही जी संस्कृती आहे जिवंत राहण्याचं काम जर राहिलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळं. आणि त्यांच्यानी सदा जी टॅलेंट असा, जी नॉलेज असा, जी खरे असा हाका प्रोत्साहित केला. त्यांच्यानी त्यांनाच आपल्याकडे त्याचा मंत्री असेल तर त्यांना त्यांनी भेदभाव करून नका असतील म्हणजे फक्त हिंदूच असते असे नाही तर बाकीचे धर्माचे असते. हेतो जर किती जे खऱ्या बरोबर असते, जे नॉलेजेबल असते हाका ते सदा प्रोत्साहित करते असते. आज कदाचित त्यांचे जर हे आम्ही सगळे जर थोडे जर गुण त्यांचे आम्ही जर फॉलो केले तर आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनात आमचा गुण तर बरे चालते पण सामाजिक जीवनात सुद्धा आमचे गोय म्हणा, भारत देश म्हणा खूप प्रॉस्पर जाते. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना पाव भाजी मसाला के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए.